एम रायटिंग टू फायर, आय एम रायटिंग टू पुलीस. पहिले सद्याक सगळे क्लबाची पंचायतीक विश्वासान घेवनूय सगळे क्लबाची आमी ऑडिट करतले. मंडे पंचायत वील इश्यू नोटिसीस, कलंगूट पंचायत वील इश्यू नोटिसीस टू ऑल दोज क्लब. म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलयता हांव. कितले क्लब आहा आनी तांकां नोटिसी इश्यू करून तांकां इमिडिएटली पयले टेम्पररी सस्पेंड करप तेंचे कडेन. आनी तेंचे पयले एनओसी फायलीन ना जाल्यार ते पयले एनओसी आसपाक जाय विथ प्लॅन. बरोबर. तेंचे क्लबाचो प्लॅन आनी खंय खंय तुमी सेफ्टी मेजर्स घातल्या, कितले एक्सटिंग्विशर्स आहा, कितले ह्या तेणी सांगला तितले वस्तू आसा वो ना ते घालीतूच जाल्यार तांकां चालू करूंक दिवप, नाजाल्यार नाका. असो इन्सिडंट खंयसरूय जावंक शकता. आमी पळयला की बिचार जी शेकां आसता ती ओपन आसता, ती जब्ब करून ताका उजो लागलो जाल्यार स्पार्क येयलो, शॉर्ट सर्कीट जालें जाल्यार आख्खें शेक विदीन 5 मिनिट्स काबार जाता. सो इट इज फायर. सो अगेन एक्सेसिबिलिटी प्लेज अ मेजर रोल. कारण खुबशे कडेन तशें ना अशें दिश्टी पडटा. सो ताजेरूय तुमी पळयतले. ते आमी पळयतले, पळोवपाकूच जाय. स्पेशली जे नायट क्लब्स आहा तितून लोक खूब आसता. एक्झॅक्टली. आनी एट अ टायम लायक एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, 1:30, 2 o'clock तेन्ना सगळे हे हाय आसता, म्हणजे म्युजीक हे ते लोक ड्रिंक्स घेता, हें करता. आनी जर तर एक्झीट एकूच आहा जाल्यार सारके यू आर इन ट्रबल. दिस इज वॉट हॅज हॅपन टुडे. दॅट एक्झीट वॉज वन एंड सगळीं जाणां बेजमेंटान गेली धांवन. सफोकेट जाले न्हू, सफोकेट जावनूच आयज मेला. हय धांवलो. ती एकली बायल जी सेफ्टीन येयल्या तिचे कडेन हांव उलयलो, म्हणजे ती भायर सरली पळय तिचे कडेन हांव उलयलो. सर बहुत लोग थे, सब भाग रहे थे, एक दूसरे को उठा के, म्हणजे केओस जालो न्हू तो. आनी त्या खातीर म्हणाली ती थोडी जाणां सोकला धांवताली. ते आतां लोक मेल्या पळय ते 23 ऑफ देम. मेजॉरिटी सकयल या ते सगळे मेल्या सोकला. खाली दोगूच जाणां बायलां जी स्टेअरकेशीर मेल्या ते दे गॉट चार्जड. ओन्ली 2 bodies आर चार्जड. म्हणजे उलपल्या पळय ते कित्याक उलपल्यो? बिकॉज दे वर ट्रायंग टू कम आउट. ओके. सोकला धुंवर जालो म्हणून. सोकला धुंवर म्हणजे धुंवरान श्वास घेवंक जायना. श्वास घेवंक जायना तितून लोक मेले. तांकां कांय इंजरी. इन्सिडेंट जालो तेन्ना आतां मेले ते 23, पूण टोटल कितले लोक आशिल्ले अशे अंदाज येता भितर त्या टायमार? म्हणजे ती म्हणटा खूब लोक आसले, म्हणजे लोक धांवल्या भायर थ्रू सेफ्टी. उजो स्टार्ट जालो न्हू, लोक धांवल्या. सो 23 जाण जे बेजमेंटान धांवले तेच काबार जाले. सर आतां न्यू इयर आसा, तुमकां दिसता की नो वी वील टेक फायर ब्रिगेड हांगासर आसपाक जाय लागीं खंय हेज्या एरियान तुमच्या? आनी 2 गजाली एक फास्ट करपाक जाय आमकां. एक बागा आमचो जो पार्किंग लॉट आहा, आमचो व्हडलो ट्युरिजमाचो पार्किंग लॉट आहा, थिंगा आमी शेडी मारून इमिडिएट एक फायर ब्रिगेड थिंगा आनी एक कांदोली बिचार थिंगासर एक 2 सोतेरी इमिडिएट फायर ब्रिगेड घालपाची गरज आहा. आनी एक आंजनाय घालपाची गरज आहा. जी ट्युरिजमाची पार्किंग स्पेस आहा थिंगा शेड घालून तांकां एक बरो रूमूय करून तांकां रूमूय जाय, चेंजींग रूम जाय, टॉयलेट जाय तांकां. हे सगळे बारीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा वो हांव GSIDCसून करूंक शकता फास्ट. परवानगी मंडे घेता हांव CMाची. कित्याक आमचे ट्युरिजम एरिया आहा. ट्युरिजम एरिया जेन्ना आमी म्हणटा, ट्युरिजम एरियान हे वस्तू आसपाची अत्यंत गरज आहा की फायर ब्रिगेड शूड बी व्हेरी व्हेरी क्लोज टू ऑल दीस बीच शॅक्स अँड दीस रेस्टॉरंट्स विच आर आमी केन्ना केन्ना पळयता म्हयन्याक एक रेस्टॉरंट असो उलपन वयता शॉर्ट सर्कीट जावन. फायर ब्रिगेड लागीं आसल्यार इन्सिडेंट 4 वरां सुमार जाली आतां ऑलमोस्ट जायत जाली. पूण अजून आमकां ओनरशीप डिटेल्स मेळना की बाबा क्लब कोण चलयतालो, कोण ओनर, कित्याक मेळपाक प्रॉब्लेम जाता? सी ओनरशीप जे आहा हे क्लबाचे हे पंचायतीन लायसन दिला तेंचे कडेन आसतले. म्हणजे आमकां फास्ट म्हणजे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा कडेन जर कितें आमी सोदता जाल्यार पंचायतीन आसतले. फाल्यां कितें आहा तें हांवूय पंचायती कडेन उलयता आनी ते फायल काडटा तेंची. एक दुसरें एक आसतलें ओनर कोण आहा पळय तो ताका फाल्यां कोण तो हांवूय ट्रेस करूंक लायता. मेझॉन हॉटेल जर चलयता दे आर द ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी. ओके. दुसरे हॉटेल्स दुसरे कडेन ना हे पळय हे तेकला पळय ते दॅट इज द सेम प्रॉपर्टी. ओके. वो आगोर आनी तो ते हॉटेल. ओके. हे आग्राच्या मोदेकात आदीसूनच हे रेस्टॉरंट आसले आनी हे रेस्टॉरंट आतां कन्वर्ट करून क्लब केला ते. लास्टाक एक्शन जाता ती भलत्यांचेरूच जावंक जायना रायट हेंचेर, म्हणजे खरे ओनर आहा ते बी. वी ऑल्सो वील हॅव टू सी दॅट
action has to be initiated. There is no doubt about it. Somebody has to take responsibility of this incident. Responsible person जे ओनर आहा तेणी काय सेफ्टी मेजर्स करूंक ना, हे आहा ते आहा, ते आहा, कोण क्लब चलयतालो हे सगळे आहाच. पूण फुडें आनीक जावचें न्हू म्हणून आमी 8 दिसांनी इसोत्तले काय हेचेर आमी फायनलायजेशन करतले आनी सगळे जे क्लब ने येता कितलेशेच तुमी अंजुना वागातोर शापोरा वचून पळया वो आमचे एरियाक बसून पळया की क्लब थिंगा बांदप चालू आहा. आतां हें कोणाचें लायसन घेतलां? 2च लायसनां घेतल्या क्लब बांदपाची. एक घेतला CRZ, एक घेतला पंचायतीचे. TCP लागना ताका. हें टेम्पररी उलयता. क्लब बांदता पळय ते टेम्पररी क्लब जे बांदता हे 2च लाय. हे बांदच्या पयलीं तेणी फायराची स्टॅम्प मारून NOC हाडूंक जाय. हो जो तर तूं क्लब बांदता जाल्यार इतले फायराचे एक्झीट आसपाक जाय, इतले फायराचे हें आसपाक जाय, पॉयंट्स आसपाक जाय. हायड्रंट्स हे ते अंडरग्रावंड सम्प, वॉटर, दीस दॅट एवरीथींग. So then only the plan should be stamped for start the work. You cannot build clubs without having all these norms. हे important आसा. ही जो तर आमी फॉलो करिना then we are going in wrong direction. तुम्ही लास्ट पर्यंत No, I will work on it. This is priority now. This has opened not only my eyes, everybody's eyes, and we just cannot ignore it. आदी हांवें हो प्रेस घेतला, तुमी चॅक करा तुमच्या रिकॉर्डान हो प्रेस आहा. जेन्ना मुंबय इन्सिडंट जालो इतले लोक मेले मुंबय 2 वर्सां पयलीं तेन्ना हांवें हो प्रेस घेतला दॅट गोवा रिक्वायर्स फायर सेफ्टी अँड ऑडिट मेजर्स इन ऑल द क्लब्स. सो एम्ब्युलन्साचेर कशें कितें पळयता तुमी? प्रायवेट एम्ब्युलन्साच्यो हाडच्यो पडल्यो त्याच प्रमाणे हर्षवेल ना, हाडची आमी पडली. हाडल्यो. इनसफिशियंट ऑफ सी एम्ब्युलन्स एम्ब्युलन्सचे कितें आहा पळय ते also दुसरे जाग्याचे हाडचेच पडटा बिकॉज द nobody knew how many casualties are there, how many people have got injuries and how many people have passed away. So even म्हाज्यो 2 हर्सवॅनी आहा त्यो हांवें हाडल्यो बेगीन. सो बिचाचेर मोबायल आमचे एम्ब्युलन्सीस म्हणजे मोटरबायक एम्ब्युलन्सीस गरजेचे आसा कंपल्सरीली ड्युरिंग सीझन टायम. या वी रिक्वायर many सम drowning cases take इन्फ्रास्ट्रक्चर. place. जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तेचे डिटेल आमी चीफ मिनिस्टराक दितले. जे आमकां 4x4 व्हील ड्रायव्ह ऑन द बीच एरियान जाय. सो हेचेय हांव रिक्वायरमेंट दितलो. अंडर जो तर मुख्यमंत्री आमकां परवानगी दीत आमी JSIDCचे अंडर हे सगळे प्रोवायड करतले, इन्क्लुडींग तेंकां शेड टू कीप द फायर ब्रिगेड अलॉंग विथ द रूम फॉर देम टू स्टे इन द कोस्टल बेल्ट अलॉंग विथ टॉयलेट फॅसिलिटी. हे तेंकां इन्फ्रास्ट्रक्चर करून आमकां दिवचो पडटा. कित्याक आतां तेंकां खंयसून येवचें पडटा, पिल्यांसून, नाजाल्यार तेंकां म्हापसासून येवचें पडटा. अंजुना वागातोर शापोरा येदी व्हडली एरिया आहा थिंगा फायर ब्रिगेड ना. आमकां हिंगासर बागा, कलंगूट, कांदोलीम, शिकेरीम हे एरियेन जर तर फायर ब्रिगेड ना आमकां पिल्यांसून येवंक जाय. सो हिंगा लागीं आसची धाकटी फायर ब्रिगेड आसची हे आमचे आदीसून मागणें आहा. हे जावचें जाता तितले बेगीन हे आमी पळोवन घेतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.